गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीन केल्ले कला अकादमीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटा उपरांत बोवाळ पडलो. तितले पुरते रिपेअर्स करून जाग्यार घालूं येता अशें आसतना सरकार पुराय वास्तूच मोडूंक सोदता म्हूण मिडिया रिपोर्टा वेल्यान बोवाळ पडलो. प्रकरण हायकोर्टा मेरेन पावलें. कोर्टान मिडिया रिपोर्टाची स्वता दखल घेवन सरकाराक जाप विचारली. आतां कला अकादमीन हायकोर्टाक सांगलां तें अशें. कला अकादमी म्हणटा, कला अकादमीचे आर्ट गॅलरी कडेन कांय रिपेराची कामां केल्यात. बाकीची कांय बिल्डिंग रिपेराची कामां केल्यात. कला अकादमीची बिल्डिंग इफ्फीचे कार्यावळीक वापरूंक तयार. कला अकादमी 19 नोव्हेंबराचे इफ्फी उक्तावणाक आयोजकांचे स्वाधीन करतले. केल्ल्या रिपेराच्या कामांची एफिडेव्हिटाचेर सविस्तर म्हायती दिवंक एफिडेव्हिटाक कला अकादमीन हायकोर्टाकडेन सप्तकाचो प्राझ मागला. ताचेर हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केलां तें अशें. कला अकादमीची दायज वास्तू मोडची न्ही म्हूण आमी स्वता दखल घेतल्या. इफ्फीच्यो कार्यावळी ते वास्तूंत जावपाच्यो आशिल्ल्यान ती मोडचे नात अशें गृहीत धरात. कला अकादमीचें प्रकरण हायकोर्टा मुखार तडीक लागिल्ल्यात जमा. हायकोर्टान केस 16 डिसेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.